नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोरकार सांगाती गौरांग प्रभू मांडगाळकर तुमचे मुखार घेवन येतो ह्यो खबऱ्यो. आनी सद्याक जर टोटल दक्षिण गोंयाक म्हणयात किंवा साश्टीक म्हणत किंवा सगळ्या गोंयाक म्हणत एकच जर खबर सद्याक जी गाजता ती म्हणजे हिंदू रक्षा समितीचे सुभाष वेलिंगकर हांणी आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर्साचेर केल्लो आक्षेपार्ह विधान आनी ताका लागून लोक रस्त्याचेर येवन तांणी केल्लें आंदोलन आनी ताज्या फाटल्यान चर्चीन एक भुमिका घेवन लोकांक फाटीं काडले. ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज हाका परत आनी एक फांटो फुटला तो म्हणजे काल आमचो नुवेचो आदलो आमदार आनी आदलो मंत्री आमचे मिकी पाशेको हांणी शेनवाराक एक सरळ धमकी दिल्ली की तुमी का जर वेलिंगकराक अरेस्ट करपाक जाय जाल्यार आपूण ताज्या घरा कडेन वचून ताज्या तकलेक गुळी घालतलो अशें तरेचें केलें आनी ते हाजेर आनीक केस तयार जाल्ले आसा. हे सगळें जर प्रकरण पळयलें आमी जर शेनवार ते आज बसून हो जर हे पळयलो कितें दिसता तुका कशें वातावरण कितें? शुक्राराक सांजेर हें प्रकरण म्हणजे प्रतिमा कुतिनो आनी बाकीचे जे सगळे लोक आयले तेन्ना दक्षिण गोंय तांणी हाका मेमोरंडम दिलें आनी तांणी केस रजिस्टर करपाक आयले मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर. वरिश्ठ SP ते आशिल्ली, DYSP आशिल्लो, PI आशिल्लो आनी थंय लोकांची गर्दी वाडपाक लागली. तें सगळें प्रकरण जालें की ती केस तांणी सांगलें की हांगा जायना, आमी बिचोले धाडल्या. ताजे नंतर आंदोलक आशिल्ले ते आक्रमक जाले. तांणी रस्ते आडायले वेगवेगळे. मागीर थंय ऑपोजिशन लिडर आयलो, बाकीचे MLA क्रूज आयलो. ताजे नंतर दुसरे दिसाक परते ताणें टायमींग दिलो जर 10 पर्यंत जायनात आमी परते करतले आनी परतें आंदोलन वाडलें. आनी हें इतलें वाडलें की आंदोलक थंयच्यान वचून तांणी कोलवा सर्कलार ठाण मांडली. थंयच्यान सगळो रस्तो ब्लॉक करून सगळें जाम केलें आनी सांजेर पर्यंत मागीर ती तूं शेनवाराक म्हणटा शेनवाराक हय. सो शेनवाराक रातचो तांणी लास्टाक जेन्ना CMन सांगलें आनी ताजें सेकेंड समन्स जालें मागीर CMन सांगलें आमी ताका धरतलेच आनी सगळीं सेक्शन लायतले बाकीचे सगळे तेन्ना खंय तरी तें आंदोलन कॉल ऑफ जालें खरें. पूण थंय अशें जालें की थंय 2-3 फॅक्शन्स जाले तातूंत भितर जेन्ना आंदोलन आनी जे लिडरशीप कोणें आंदोलन हातांत घेतिल्लें तांची कंट्रोला भायर गेलें तें आंदोलन पळोवपाक गेलें. सो एक ग्रूप आशिल्लो तो थंयच्यान गेलो आनी कांय जाण आशिल्ले ते थंयच उरले आनी ते वचपाक रेडी ना जाले. तांची एक मागणी आशिल्ली परत आज फाल्यां ना कितें आसा तें आज आनी ते थंयच बसून रावले. ताजे नंतर पुलिसांक तांणी जेन्ना गाडी हाडल्यो पुलिसाच्या आंगार गेले तेन्ना पुलिसांक लाठीचार्ज करचो पडलो. तातूंत भितर एक पत्रकाराक हें जालो आनी ताणें सांगिल्लें त्या पत्रकारान सांगिल्लें की तो एक्चुअली पत्रकार आसा तो दुसरो पत्रकार जो रिकॉर्डिंग करतालो ताका धरला म्हूण वो ताका सोडोवपाक गेल्लो आनी ताणें सांगलें आरे तो रिपोर्टर आनी आपुणूय रिपोर्टर. पुलिसांनी अशेंय केलें त्या IRBचे कॉन्स्टेबलांनी की तो जो लायव्ह रिकॉर्डिंग करतालो ताका बंद करपाक लायलें आनी ताची डेट डिलीट मारपाक लायली फुटेज. आनी हो सांगपाक गेल्ले कडेन की रिपोर्टर कितें जालें काय म्हणल्यार ताच्या गळ्यांत कितें आयडेंटिटी कार्डूय आशिल्लें तरी आसतना ताका थंय मारलो. सो आज ताजी एक हें जाल्या कंप्लेन जाल्ली आसा. ताजी कंप्लेन जाल्ली आसा. SP संतोष मिरजकार हो गोवानाचो आमचो फोटोग्राफर ताका आनी SPन एपॉलॉजी मागिल्ली आसा की ऑन बिहाफ ऑफ दी गोवा पुलीस आय एम एपॉलॉजींग फॉर दीस मिसकंडक्ट आनीक हाजी आपूण डिटेल इन्क्वायरी कंडक्ट करतली. सो ताजे नंतर जेन्ना मिकी पाशेको थंय पावलो आनी मिकी पाशेकोन जो स्टेटमेंट हे रिलेटेड टू शेनवारचेच शेनवाराक मिकी पाशेको थंय आयलो दनपारचे सुमाराक आनी मिकी पाशेकोन सांगलें अशें एक्शन करून म्हणजे आपूण तकलेक गुळी मारतलो तुमी धरना जाल्यार. आनी हें सांगतना ताणें थंय SDPO केपें जो ड्युटीर आशिल्लो ताका हें सांगलें आनी तो व्हिडियो तो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो. ताजे नंतर म्हाका दिसता काल कोलवा पुलीस मिकी पाशेकोक सोदपाक घरा कडेन गेले. मागीर मिकी पाशेकोन एक व्हिडियो काडलो आपल्यालो आनी तो सोशल मिडियाचेर व्हायरल केलो आनी मिकी पाशेको आज सकाळीं वचून कोलवा पुलीस स्टेशनार आपूण जावन एटेंड जालो. सद्याक म्हायती मेळ्ळे ते प्रमाणे मिकी पाशेको थंय स्टेटमेंट रिकॉर्ड चालू आसा. आतां मुखाल्ली कारवाय कितें जाता ती पळोवया. कोलवा आसा काय मडगांवां हाडलें ताका? ना कोलवाच ताजी हें चालू आसा इन्क्वायरी स्टेटमेंट घेवप चालू आशिल्लें. ताका 11:30 सुमार मिकी पाशेको थंय पाविल्लो. तो 1 म्हणल्यार ताजें चालू आशिल्लें. आतां सद्याक अजून तो थंयच आसा हें कळपाक येता. सो आनीक हें जर पळयलें जाल्यार हो लोक उत्स्फूर्तपणान रस्त्यार आयिल्लो हातूंत कांय दुबाव ना. कारण सकाळ साकून जो लोक रस्त्याचेर उबो आसा तो रात बसून हालना नाशिल्लो आनी हो एक प्रकारचो सगळे लोकांचो एकवटाचो एक भाग. पूण दुसरें म्हणटा तें ह्या लोकांक कशें कंट्रोल करप हाचेर सगळीं आमची तेंचे लिडर जे सो कॉल्ड लिडर म्हणटाले ते सामके फसले अशें हें जालें. आनी ताका लागून आयताराक जेन्ना
परत हाणें कॉल दिलो आमच्या चर्चीन कॉल दिलो आनी तो कॉल ऑफ करपाक लायलो म्हणजे रस्त्याचें येनाका म्हणून तेन्ना एक 25 ते 30 लोक सुमार रस्त्याचेर आशिल्ले त्या निमाणेकर ताका लागून प्रतिमाक तो अक्षरशः फाटीं वचूं पडलो. तुका हांव एक हें सांगता पयलीं जेन्ना शुक्राराक हें जालें तें क्रूज सिल्वा आयलो आनी क्रूज सिल्वान आपल्या नांवान एक लेटर केलें. अक्षरशः क्रूज सिल्वाक एक लिडरान ते मोर्चांतल्या एक लिडरान झगडी केली भितर तूं कितें दिता म्हणून. ना ना तें तूं अशें हें करपाक जाय आज गोमंतकाचें छापून आयलें त्या प्रतिमा कुतीनाचें नांव छापून आयल्या गोमंतकाचें. सो अशी तांचे भितर ते हातूंत भितर मोर्चा भितर खुबश्यो अश्यो झगडी जाल्यो लिडरा मदीं झगडी कळ्ळें तुका म्हणजे तांचे कांयच कंट्रोल. प्लस ते सांजचे मागीर आमगेले पोलिस आपोवन बाणावलेचे जे आयले तेन्नाय बी कॉमेंट आयले इतले सकाळ साकून हेका न्हिदली काय म्हणून सांजचे कितें आयल्यात अशें तांचे भितर वाद आशिल्लो. ते एक्चुअली त्या हाजेर लिडराचो कोणाचोच कंट्रोल नाशिल्लो. आनी एकच न्ही हे फकत आमचे मडगांवाकच जालें अशें न्ही. काणकोणचे लोक भायर सरले त्या वटेच्यान अणजुणे लोक भायर सरले त्या वटेच्यान आमचे सांताक्रूज भायर सरले मेर्शी भायर सरले सगळे गोंयांत वाळपय भायर सरले फोंडे भायर सरले. अशें करून सगळे रस्त्याचेर म्हणल्यार उत्स्फूर्त जावन लोकांनी अणजुण्या भायर सरले आनी सगळीं लोकांनी सामकें उत्स्फूर्तपणान हें घेवन एरेस्ट जावपाक जाय अशें म्हणटा. आनी आज अजुनूय म्हणजे ही आमची जेन्ना चालू आसता तेन्ना अजुनूय आमचे हाजे बेलाचे अजून ऑर्डर जावंक नाशिल्ली. सो हें जर पळयल्यार अशें दिसता की हे फुडें आनीक पेट्टलें अशें दिसता काय. सद्या तरी प्रकरण शांत आसा. पेटपाचें सद्याक जशें चर्चीन जावं सामाजीक कार्यकर्ते आसात वेगवेगळे तांणी अपील केल्लें आसा की शांती दवरात हें करनाकात म्हणून. म्हाका अशें दिसून येता की लोकांनी हें आयकून घेतिल्लें आसा. दुसरी म्हणजे कशें आसा जेन्ना आंदोलन केलें आनी रस्ते ब्लॉक केले तेन्ना मोठ्या प्रमाणान स्टुडंटाक पेशंटाक आनी जे आमगेले पर्यटक आशिल्ले पर्यटक सोडून ती गोंयकारांक मोठ्या प्रमाणात त्रास जाले. कशे त्रास जाले KTC बस स्टँडाचें ऑपरेशन बंद आशिल्लें. इंटरस्टेट बसीचो त्या दिसा रातचो हांव भोंवतालो तेन्ना प्रत्येक बस स्टॉपाचेर लोकांची गर्दी आशिल्ली. म्हळ्यार केन्ना बस येतली आनी आमकां व्हरतले आनी ते सामकें अशें की अक्षरशः थोड्यान तर जाणट्यो बायलां आनी ह्यो अक्षरशः चलत आपली घरा कडेन वचपाचें. इंटरस्टेट बसी बंद आशिल्ले आनी भायर जे कामाक लागून जावं कित्याक वचपाचें धंद्याक ते बंद आशिल्ले. पेशंटाक असो त्रास जालो. काही जाणांनी आपले व्हिडिओ काडून पोस्ट केले की आपूण आपल्या बापायक व्हरता पूण लोक आपल्याक व्हरपाक दिनात. की हे सगळें तूं अशें म्हणटा की आंदोलन जालें तें आंदोलन थोडे बुमरेंगूय आयले तांचेर कोणी केलें त्या लिडराचेर. इतली लोकांक त्रास जाले आनी तेच वाठाराचेर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. सो ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां वचपाचे जे पेशंट आशिल्ले तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान पयलीं KTCच चलत येवचें पडटालें. आतां तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान जर केपें वचपाचो पेशंट जावं काणकोण वचपाचो पेशंट आसा ताका मडगांव बाजार म्हळ्यार चलत येवपाक पडटालें. इतली परिस्थिती थंय अशी त्रास लोकांक जाल्ले आसात त्या आंदोलना लागून. सो आदेक सद्याक आनीक हे कितें म्हणटा आमचो कुंकळे औद्योगीक वसाहतींतलो तो प्रदुशणाचो प्रश्न. म्हणजे पयलीं 4 हांकां सील मारिल्ली मागीर ते तांकां फायन घालून सील उगडले आनी आतां परत थंयच्या लोकांनी NGTक एक पत्र बरयलां हाजें एक्शन जावचें म्हणून. सो हाजेर कितें तांचें थंयचो मूड कितें आसा. थंयच्या लोकांचो मूड म्हणजे कशें जालें काल थंयचे लोकांक की सामको सोंसपा जायना असो वास येवपाक लागलो. जेन्ना नुस्त्याचे ट्रक वतात थंय तेन्ना तें उदक रस्त्यार सांडटा आनी तें उदक इतली घाणयारें आसता म्हणजे तें आनी वास घेवपाक जायना. सो तांणी हाजेर चिंतलें की आनी आतां कांय जावपा ना कित्याक दोळ्याक ते कशें म्हणटात लोक दोळ्याक उदक लावपाक लागून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक 8 दिसांची कारवाय केली आनी तांकां टायम लिमीट दिवन अमकेच गॅजेट बसयात जावं अमके इक्विपमेंट बसयात हे एक फुडली 3 म्हयन्या भितर अशें सांगिल्लें आसा. सो ते म्हणटात तांचे डिमांड जो पयलींचो आसा की पोल्युशन कमी करात, जो वास येता तो बंद करात, ताका लागून तुमी उदक जर व्हरता ताका कसली टँक करात तुमच्या टँकराक तें उदक रस्त्यार सोडनाकात. तिसरें एक कॉमन STP प्लांट जावं ETP प्लांट टॉप करात. सो अनट्रिटेड वॉटर तातूंत घेवन ट्रीट करून मागीर तें डिस्पोज करया. सो ते हेजार्डस वेस्ट आसा तो काडया. सो फाटली 1 वर्सां साकून तांचो तो लडो खर जाल्लो. 1 वर्सां साकून तांणी सगळे हातूंत ट्राय केली. CM ऑफिस, LOP, थंयचो आमदार, लास्ट गव्हर्नर, पोल्युशन गव्हर्नराक साकून कांयच हातूंत हालचाल जाली ना. म्हणटकीर ताणें आतां लास्ट NGTची दार धाडोवपाचें हें केल्लें आसा आनी ताका लागून NGTक ताणें सद्या इमेला द्वारे कळयलें आसा. जर हाजेर जर NGTक ती म्हणटात तांचे कुंकळेचे लोक म्हणटा हाजेर जर आमकां जर कांय रिस्पॉन्स मेळना जावं NGT हाची दखल घेना जाल्यार आमी NGTक केस घालपाकय रेडी आसतली. ताका लागून थोडोसो कितें फंड काडपाक जाय तो कुंकळकार काडून आमी आमचे स्वतंत्र केस थंय घालतले. सो एकंदर जर पळयलें जाल्यार हे दोनूय जर विशय पळयले जाल्यार अजुनूय लोक सारके अजुनूय एजिटेशनाच्या मुडाक आसात. आनीक एजिटेशन म्हणजे फॉर असले
ऐरे गैरे कामां खातीर न्ही, फॉर द कॉज, एक कॉज घेवन लोक मुखार आयिल्ले आसात। मागीर ते आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर केल्ले आक्षेपारी विधान आसूं किंवा दुसरे वयच्यान जे आमचे कुंकळचे आमचे पोल्युशन आसूं, हे जर पळयलें जाल्यार एक सद्याक लोक आतां उठल्यात आनीक जर लोक जर उठटात, जेन्ना उठटात तेन्ना प्रशासनाक ताजी दखल घेवची पडटा। हे आमच्या सुभाष वेलिंगकर केसींतल्यान म्हणजे प्रकरणांतल्यान सगळ्याक मुखार आयला। सो कुंकळकारांचे जर असो जर एकवट आसलो जाल्यार तांकां जे कितें दिसता, तांकां जाय ह्या प्रदुशणांतल्यान मुक्ती जाय अशें दिसता, ती जावं येता अशें दिसता। सो एक हे की आतां जे कुंकळकारांनी जो स्टेप घेतला ताका लागून तांचे त्रास आसा ते कमी जातले, इतलेंच आमी मागया आनी चर्चा हांगा थांबोवया। सगळ्याक देव बरें करूं, पळयत रावात गोमंतक TV।